प्रितीच्या भावान भयणो, आयच्या आमी पयल्या वाचपांत पळयतात भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता की मनशाक बरें तें आदारूंक आनी बरें तेंच विचून काडूंक तांक आसा. पूण जायते फावटी आमचे पातकी सोयीम आमकां तें करूंक दिनात. आमचे पातकी सोयीम आमकां दुसऱ्या वाटेन वायट वाटेन व्हरतात. मनशाक कितें बरें करूंक जाय, आमकां जेन्ना कितें बरें करूंक जाय तेन्ना आमी भलतें दुसरेंच करतात, आमी वायट करून वयतात. आनी हेंच आयज भाग्योन पावलो पयल्या वाचपान आमकां सांगता. आनी तो म्हणटा देवाचेरूच आमी देवाच्या बरेपणाचेरूच आमी आदारली जाल्यार आमकां सोडवण मेळटली आनी देव आमकां निवारतलो. हेंच भाग्योन पावलो आमकां देवाच्या बरेपणाचेर विस्वास दवरूंक आयज आमकां आपोवणें दिता. तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतात आमकां असलीच एक परिस्थिती दिसून येता. जेजू फारिसेवांक आनी 2 शास्त्रांक सांगता की ते प्रितुमेचें आनी मोडबाचें तोंड पळोवन ते काळ पारकिताले. आनी जेजूच्या काळार मोगाच्या भावान भयणो काळ पारकूंक चड त्रास जायनासले, कित्याक लोक मोडबाक पळोवन कुपांक पळोवन आनी आख्या प्रितुमेक पळोवन ते काळ वळखूंक शिकलोले आनी ते मोडबाची वा प्रितुमेची कुणां पळोवन आपले दिसपट्टो जे काम आसा ते मांडटाले आनी ते प्रमाणे ते आपलें काम करताले. जेजू आयज तांचे तें पळयता आनी तो म्हणटा तुमच्या लागीं हें करूंक जाता. पूण आनी जेजू जाणाय बी की जुदेव लोक एक सोडवणाराक रावताले, एक मेसायाक रावताले, पूण ते लोक जेजू तांचे मदीं आसुनूय बी ते मसाया आसा म्हूण तांकां वळखूंक येना. आनी जेजू ताकाच लागून 2 शास्त्रांक आनी फारिसेवांक म्हणटा आतांचे कुणां तुमच्यान पडूंक कित्याक जायनात. तो विचारता ताचे लागीं. मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी ह्या 2 शास्त्रां भाशेन वा फारिसेवां भाशेन जाल्यांत. देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत जायते फावटी येता. जेजूय आमकां जायते फावटी आमचे वेगवेगळ्या तरेनी आमच्या जिवितांत भेट करता आनी आमी आमचे भावार्थ आमी ताचेर ताळयनात. आमी जायते फावटी ताका वळखूंक विसरल्या, कित्याक आमी आमच्या पातकाक आमच्या जिवितांत जागो दिला आनी आमचे व्हडविकाय, आमचे गर्व, आमचे आपस्वार्थीपण आमी चड वाडयलां आनी हाणेनूच आमचे भावार्थाचे दोळे धांपल्यात आनी आमी जेजूक पळोवंक कुटी जाल्यांत. मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या दिसाक आमी नियाळ करता आसतना जेजूच्याच ह्या बरेपणाचेर, देवाच्याच बरेपणाचेर आमी विश्वास दवरूंक आनी आमचें जिवीत ताचेच शिकवणेचेर आदारून आमी मुखार वचूंक आमी प्रयत्न करुया.